करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारानू जायात जागे जायात जागे जायात जागे नमस्कार जायात जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार। फाटले फावट आमी हो प्रोग्राम उग्यां केल्लो सांगे तालुक्यांत, ताज्या पयलीं दिवचल तालुक्यांत पाळयेच्या गांवांत केल्लो आनी हो तिसरो प्रोग्राम सावड्ड्या करतात। आमी हो प्रोग्राम हांगा कित्याक करतात तर मीन बंद जाल्ल्यान जांचेर चड परिणाम जाला, वायट परिणाम जाला, तांचे पैकी हो एक मुख्यत्वान गांव। आतां मीन बंद जाल्यार पसून ट्रकाचो इतलो बोवाळ, म्हजे तकलेंत विचार आयलो की मीन जर चालू आशिल्ले हांगा बसून उलोवपाकूच मेळचें नाशिल्लें म्हणून। तर हो प्रोग्राम आतां आमी सुरू करया। प्रोग्रामाचें मुख्य काम म्हणजे गांवच्या लोकांक, जे लोकांक मीन बंद जाल्ल्यान त्रास जाला त्या लोकांचे विचार, त्या लोकांच्यो भावना, त्या लोकांक कितें दिसता, त्या लोकांचे कितें प्रश्न आसा हें सबंद गोंयकारांक कळचें आनी तुमचे विचार आमकां आयकून आमकांय बी थोडें गिन्यान मेळचें की बाबा एक्चुअली एट ग्रावंड लेवल म्हणजे सारकें गांवांनी कितें चल्लां आनी कितें जाता तें। आतां म्हाका सांगताले की हांगा सगळीं दुकानां, च्याची धरात, पसरे धरात, जाल्यार रिपेर शॉप धरात, सगळीं दुकानां बंद पडल्या म्हूण। आनी कोणाचें इल्लो कितें धंदो चल्ला तो पसून एक 10% पसून चलना म्हणून। जे अशी परिस्थिती शारांत रावतल्या लोकांक कल्पना येना बाबा कितें जालां तें अशें म्हणून। आमकां फक्त इंग्लीश वाचतल्यान दिसता एनवायरॉनमेंट बरें दिल्लें, धुल्ल कमी जालो, बोवाळ कमी जालो, हें कमी जालें तें कमी जालें, पूण लोकांक कितले पोटाक जोडपाक कितले त्रास जातात तें तांकां खबर ना। आतां आमी प्रोग्राम सुरू करया आनी तुमी आतां प्रश्न विचारपाक जाता वा उलोवपाक सुरवात करपाक जाता। प्रत्येकान मॅक्झिमम एक 3 मिनटां घेवची, मागीर 1-2 मिनटां हांव ताजें उत्तर दितलो, मागीर दुसऱ्यान उलोवचें। प्रोग्राम 1 वर चलतलो। आज मायनिंग बंद जाला, ह्या खातीर हांगा सावड्ड्या वाठारांत सगळे धंदेच बंद पडल्यात। सगळे तरेचे गॅरेजी म्हणात, दुकानां म्हणात, सगळीं बंद पडल्यात। हांगा मायनिंग कित्याक बंद पडलें हें ट्रकवाल्यांक, बार्जवाल्यांक आनी मशीनवाल्यांक, दुकानवाल्यांक कोणाकूच खबर ना। हें मायनिंग बंद पडपाक खरे कारणीभूत आसात ते मायन ओनर। जेन्ना हें बंद पडलें, मायनिंग बंद पडलें, तेन्ना ह्या ट्रकवाल्यांक, मशीनवाल्यांक आनी बार्जवाल्यांक ह्या मायनिंगवाल्यांनी वाऱ्यार सोडल्यात। ह्या लोकां कडल्यान, ह्या मायनिंग वाल्यां कडल्यान खरें म्हणल्यार सरकारान प्रत्येकी कमीत ते 100 कोटी रुपया वसूल करून घेवपाचे आनीक ते हे जे कर्ज आसा हांचे कोणा ट्रकवाल्यांचे, मशीनवाल्यांचे आनी बार्जवाल्यांचे ते तांणी बँकेक फारीक करपाचे। त्या हातूंतल्यान आमकां जे ट्रकवाले जे आसात, मायनवाले हे आसात, मशीनवाले आसात, तांकां एक थोडीशी थाकाय मेळटा आशिल्ली। आज बँको आनी आर्थीक संस्था ज्यो आसात त्यो इतली फाटल्यान लागल्यात, कांय जाणांक नोटीस आयल्यात की तुमचे ट्रक ओडून व्हरता किंवा तुमचेर केसी फायल करतात। थोड्यांनी चेक दिल्ले, ते चेक बाउन्स जाले म्हणून आतां बँकांनी हेजेर कोर्टांनी केसी फायल जाल्यात। अशे परिस्थितींत सगळे लोक सांपडल्यात, पूण हे मायनवाल्यांनी कांयच हें केलें ना। आमी सरकारा कडेन तशी पॅकेज दिवची अशे पद्दतीचें आमचें हें ना, पूण सरकारान हितूंक एक्ट जावपाची गरज आसा की हे मायनवाल्यांक, ट्रकवाल्यांची, हेजी मशीनवाल्यांची आनी बार्जवाल्यांची तुमी काळजी घेयात म्हणून सांगपाची गरज आसा। एक म्हणजे कितें आसा, तुमी तुमचें मत दिलें, वर्तमानपत्रांनी ज्यो खबरो येतात ताजे वयल्यान सरकारान सगळे मायनवाल्यांची मिटींग आपयल्ली काय ना आनी हो प्रश्न तांच्या मुखार मांडिल्लो काय ना तें व्हडलेशें कळुना। म्हणजे बाबा मांडिल्लो काय ना, पूण तुमचो प्रश्न बरोबर, सरकारान कितें करपाचें, सगळे मायनवाल्यांक आपोवन तांचे कडेन डिस्कस करपाचें। बाबा सरकारा कडेन पयशांचें झाड ना, लोकांक मत्तीची गरज आसा, सगळी
एक 1000 कोटी जर गरज आसा लोकांक सरकार मे बी एक 100 कोटी 200 कोटी 300 कोटी दिवपाक शकता पूण मायन ओनरा कडल्यानी बी बाबा कितें पयसो येवपाक शकता काय ना आनी तांची कायद्याची बाजू एका वटेन आनी नैतीक बाजू एका वटेन म्हणटकर नैतीक कायद्याची बाजू कितें आसा वकील जशे आर्ग्यू करतात ते वटेन वता ती कायद्याची बाजू कुशीन काडया पूण एक नैतीक जबाबदारी की बाबा आमच्या बरोबरचे लोक सगळ्यांनी मेळून काम केलां आनी सगळ्यांनी मेळून पयशे जोडल्या म्हणटकर जो कठीण काळ आयला तेन्ना बाबा आमी कितें मदत करपाक शकता काय ना हें सरकारा कडेन उलोवन हातूंतल्यान कितें तरी तोडगो काडपाक जाय अशें आमकांय बी दिसता म्हणटकर तशी मागणी तुमी सरकारा कडेन करपा जाय आनी सरकारा कडेन मागणी करपा जाय म्हणटा ती कितें हांवें बाकीचे कडेन सांगलें तशें एक फावट सांगलें 2 फावट सांगलें म्हणून जायना न्ही सरकारा कडेन परतून वचून ती मागणी करपाक जाय मागीर सरकारी बाबा विचार करता आनी इतल्यो व्हडल्यो मिटिंगो जाल्यो धरणां जालीं मोर्चा जाले थंय सगळ्यांनी भाशणां केलीं पूण हो पॉयंट हो मुद्दो तातूंत व्हडलोसो आयिल्लो म्हाका आयकूंक आयलो ना आतां थोडी भाशणां बिशणां हांवें न आयकलीं जायत आनी म्हाका हो मुद्दो चुकलो जायत पूण आयला काय ना तुमकां बरें खबर आसा आनी येवंक जर ना हो मुद्दो जाल्यार तो फुडें व्हरपाचें कर्तव्य तुमचें गोंया मायनींग पोर्तुगीजा टायमारच्यान चालू आशिल्लें आनी कांय लिजीस पळय दिल्या त्यो पोर्तुगीज टायमा वयल्यो आनी सुरळीतपणान गोंया मायनिंगाचो वेवसाय चलतालो ताजे उपरांत मायनिंगाक डिमांड आयलो चायना बिना कसलोय माल वचपाक लागलो आनी मायनिंगाचें बेकायदेशीरपण पळय जी आमी म्हणटात ती तेन्ना सुरू जाली आतां हे वेवसाया भितर आमचे सारके ट्रकवाले जे आसात मशीनवाले जे आसात जे बार्जवाले आसात हे ताजे सपोर्टर म्हणल्यार हे मायनिंगाच्या धंद्याचे ते एक हे म्हणटा तशें की जापसालदार पूण जें कितें इलिगल म्हणून पळय जें चल्लें आनी जें इलिगलिटी लागून जें गोंया मायनींग बंद पडलां ताका हे घटक जबाबदार ना बार्जवाले ना ट्रकवाले ना मशीनवाले आनी हे जें बेकायदेशीरपणां गोंयांत चल्लीं आनी जाका लागून हें मायनींग बंद पडलां ताका टोटल जबाबदार गोंयचो त्या वेळा वयलो सरकार जर सरकारी यंत्रणा जर तर सारकी आशिल्ली सरकारी यंत्रणेन जर तर हाजेर सारकें जर तर आपल्याली हें दवरलेलें जाल्यार बेकायदेशीरपणां गोंयांत जावपाक शकना आशिल्लीं आनी आमचेर जो प्रसंग आज आयला तो येवचो नाशिल्लो आज अशी परिस्थिती आसा की ज्या मनशाक खबर ना की बेकायदेशीर कितें आनी कायदेशीर कितें आमचो वेवसाय हांव एक ट्रकवालो आमचो वेवसाय जे मायनीर मीन काडटात ते मीन थंय मायनीर भरपाचें आनी अनलोडींग पॉयंटाचेर खाली करपाचें इतलेंच आमचें काम आनी जें कितें आमकां मेळटा ताजेर आमी आमचें पोट भरताले पूण जें आज पळय कितें जालां ताका विनाकारण आमी बळी पडल्यात आनी आमची परिस्थिती जी अशी जाल्या ताका पूर्णपणे सरकार आनी मिनेर जबाबदार आसा आनी हातूंतल्यान जाता तितले बेगीन तोडगो काडून आमकां ह्या लोकांक तातूंतल्यान साल्वाल करपाची नितांत गरज आसा आनी ही कोणी तरी करची अशी आमची कळकळीची मागणी आमी कुडचडेच्या MLAक येवकार दिवया कितले फावटी पूल क्रॉस करता तो आमकां खबर ना आज पूल क्रॉस करून दिवटेन आयला तर हो प्रश्न तुमी मांडलो पळय न्ही तुमी प्रश्न मांडूना तुमी तुमचें उत्तर दिलें तुमी तुमचें मत दिलें आनी तुमच्या मता कडेन कोणूच असो आपलें मत हांव तुमचे कडेन सहमत ना अशें म्हणपाक शकना कारण तुमी म्हणलां तें सगळें बरोबर प्रश्न आसा की आतां एक गजाल म्हणजे कित्याक लागून जालें कोणाक लागून जालें दुसरी गजाल हाजे फुडें कितें करपाचें आयचे घटकेक आमकां तें चड म्हत्वाचें सगळे जे त्रास जाले ते कशे काबार करपाचे कोणें फुडाकार घेवचो आनी कोणें बाबा जाता तितले बेगीन ही मिनां सुरू करपाची तर फाटलें सरकार
हाचे चड जबाबदार आशिल्ले म्हणून हे सरकारान खूबशें काम हातांत घेतलां आनी खूबशें काम सुरू केलां आनी जे लोक कोर्टांत गेल्ले तांणी आपले पिटिशन पळय घाल्ले पळय न्ही तातूंत फाटलें सरकार आनी हें सरकार हातूंत कांय भेदभाव केलो ना. तांणी कितें म्हणलें की सरकारान वाट लायली, सरकारान कांय पळयलें ना, सरकारान हें बेकायदेशीर काम जावपाक दिलें, अशें केलें तशें केलें. खरें म्हणल्यार तें सगळें फाटल्या सरकारान जाल्लें. हे सरकार येना फुडें हाणें खुबशें काम केलां. तें आतां सुप्रीम कोर्टांत हे सरकारान सांगलां बाबा सरकार काम करना अशें न्ही, सगळीं सरकारां बेकायदेशीर कामां करतात वो बेकायदेशीर कामां करपाक दिता अशें न्ही, आमी अशें 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 केलां म्हणून. तर जें पिटिशन तुमच्या मुखार आयलां तातूंत सगळें सत्य सांगूना, खुबशीं अर्धसत्य आसात. म्हणटकर आतां हें सरकार प्रयत्न करता, लोकूय प्रयत्न करतात. लोकांनी कितें आसा तुमी एकच गजाल लक्षांत दवरपा जाय सामकी, आनी आमच्या निलेश बाबांनी ती तकलेंत दवरपा जाय. एसेंब्लींत रेजोल्युशन पास करपाक जाय, अजून जावना. हांव प्रत्येक कडेन सांगता एक रेजोल्युशन पास करात, युनॅनिमस रेजोल्युशन. सगळ्यांचे सगळे ओपोजिशन, इंडिपेंडंट, मागीर तुगेले BJP सगळे एक कडेन मेळात, एक सगळ्यांचे 40 आमदार एक कडेन जावन रेजोल्युशन पास करात की मीन बेगीनच्या बेगीन सुरू जावचें म्हणून. दुसरी गजाल आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल तुमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपा जाय की भारतांत गोंय हो एकच जागो जंय मीन जावचे, मीन सुरू जावचे परतून म्हणून आंदोलन जाता. हेर सगळे कडेन मीन आमकां नाका म्हणून आंदोलन जाता. फक्त हो हे राज्य जंय हें आंदोलन हांगा चल्लां. हें तुमी सगळ्यांत तकलेंत धरपा जाय आनी हे न्यूजपेपरवाल्यांनी तकलेंत धरपा जाय, दिल्लीवाल्यांनी तकलेंत धरपा जाय. तुमी सगळे मिटिंगाक वता येता थंय तुमच्या फुडारांनी उलोवन हें दिल्लीवाल्या कडेन पावोवपा जाय की बाबा अशें कित्याक. बाबा जर एक हजारांनी लाखांनी लोक जर म्हणटा आमकां मीन चालू जाय म्हणून, जाल्यार लोकांक कितें पर्यावरणान मरपा जाय, प्रदुशणां मरपा जाय नाका. पोटाक तें म्हत्वाचें, गोंयकारांक तें पोटाक म्हत्वाचें म्हणून हें जालां. म्हणटकर प्रयत्न चालू आसात, आनीक करपा जाय. तातूंत लोकांनी बी भाग घेतला, हो प्रयत्न चालू जावपा जाय. हांव शिवाजी तिळवे एज ए ट्रक मालक म्हणून हांव उलयतां. गेली 25-30 वर्सां आमी ह्या धंद्याक आसात. अशी पाळी येतली म्हणून आमी केन्नाच धरूना. आज जर अशें चारी कडेन पळयलें जायत, ह्या मिनेरल सगळ्यो मोठमोठी इंडस्ट्री आहा, बाकीचे टुरिजम आसा तांचे कडेन. वचत थंय गेल्यार धेंपो हावस, खंय तरी धेंपो हावस, खंय तरी सेजाघर, खंय तरी साळोवकार, अशें करून ते आज गब्बर जाल्ले आसा. तांणी केन्नाच ट्रकवाल्याचो विचार केलो ना. आज लोक म्हणटा अशी पासय मारली जायत, हें मीन बंद पडलें तें बरें जालें म्हणटा. कितें ग्रिनरी, गोरू अशीं भोंवतात, सगळें पांचवी जालां. हें सगळें पांचवी जावनूय बी आमचें कितें? आमी उपाशी मरपाचें आनी जगपाचें कोणी? हो मोठो प्रश्न आयला. ह्या मिनेरांनी आमच्या ट्रकवाले किंवा मशिनरी किंवा बार्जवनार पळय आसा, हांकां ह्या टायमार कितें तरी ताणें आमकां म्हयन्याक एक 40,000 रुपया दिवपाचे. कित्याक आमी इतलीं वर्सां तांचें काम केल्यां, तांकां आमचें काकूय दिना. आमचें तांचें कांय बरें रिलेशन आशिल्लें. आज रिलेशन तोडून उडयलें ताणें. प्रत्येक गांवांक तांचे मदतीचो हात आशिल्लो. फाटीं काणकोणा असोच एक महापूर आयलो, कितलेशे कोटी आमचे एक कंपनीन दिले. अशें तरेन ज्या ज्या जाग्यार अशी लचाणां येतात गोंयचेर, तेन्ना तेन्ना ह्या मिनेरांनी आदार दिल्लो आसा. आनी आज त्याच पद्दतीन आमकां बार्ज ओनर, मशिनरी ओनर किंवा ट्रक ओनराक कित्याक मदतीचो हात दिना. आज सरकार पॅकेज दिवन कितलो दितलो? 8,000 रुपया. 8,000 रुपया आमी ड्रायव्हराक एक पेमेंट 12,000 करताले. 8,000 न्ही, 12,000 पेमेंट करताले. ड्रायव्हराचें पोट भरपा सारकें सुद्दां हो पेमेंट ना. आनी आमकां अपेक्षा ना की सरकारान आमकां मदत करची म्हणून. आमकां अपेक्षा आहा ह्या मिनेरांनीच आमकां मदत करची. जर फुडाराक ते मायनींग चालू करतले ह्या वाठारांत, जाल्यार तांचो आमकां आतां मदतीचो हात जाय. फाल्यां सकाळीं आमचे आनी एक 6 म्हयने चान्स दिला आमकां बँकेन.